म्हणजे इलेक्शनाच्या वेळार बाकीचे आमकां म्हणजे सिनियर कार्यकर्त्यांनी येवन थंय बुथाचीच मिटींग घेवंक जाय, म्हणजे बुथाचे सगळे करून हेची गरज पडची ना. कारण आता बरेच जण जे बुथाचे अध्यक्ष जाले ते फाटल्या 3-4 इलेक्शनां वेगवेगळ्या कामान आमच्या वांगडा आसात, वेगवेगळ्या कामान म्हणजे थोडे रिपीट अध्यक्ष जाले, पण फाटले फावटी ते बुथाच्या पूर्ण व्यवस्थीत आशिल्ले, व्यवस्थीत तेंच्यांनी तांकां खबर आसा. त्या खातीर आपल्या बुथाचेर कितें जावपाक शकता, आपल्या बुथाचेर खंयची फॅमिली ही आमच्या वांगडा इम्पॅक्ट उरपाक शकतली, खंयची फॅमिली तुटूंक शकतली, कोण सामको प्रो काँग्रेस आसा, कोण आनी खंयच्यो तरी बाबा फॅमिली खातीर, कोण आरजी आसा, सामको आरजी अक्षरशः, कोण आम आदमी अशें कोण तरी आसतले. म्हणजे ह्या इलेक्शनाक सुद्दां म्हाका दिसता लोकसभेच्या इलेक्शनाक आरजी कितली तरी 900 मतां पडली आमच्या मतदारसंघात. आपल्या बूथ अध्यक्षांचे खूब खूब अभिनंदन करता, फाटल्याय सगळ्या बूथ अध्यक्षांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमचो गोपाळ आयच्यान माजी अध्यक्ष जाला, म्हणजे आपुणूच डिक्लेअर केला पण माजी अध्यक्ष जाला म्हणून. माजी अध्यक्ष गोपाळ सुर्लकर आजय बी म्हणजे सामान्यातलो सामान्य कार्यकर्तो पार्टीच्या मंडळ अध्यक्षापर्यंत पावलो, जिल्हा परिषद सदस्य झालो. सगळ्यांचे सगळे कार्यकर्ते, नवीन अध्यक्ष, पयलींचे अध्यक्ष, शक्ती प्रमुख, पंच, सरपंच, बाकीचे मंडळ, कोर, सगळे जणांचे एकाच शब्दान आभार मानता. आणि सगळे जे प्रमाणे सांगला त्या प्रमाणे आम्ही सगळे एकजोडीन 27ची तयारी लागूया इतकेच म्हणटा. आमच्या दोतोरान जे आमकां मार्गदर्शन केले आणि म्हाका उमेदवार म्हणून जो दिलो, काही गोष्टी भितर निर्माण तेन्ना काही विशय असे निर्माण जाताले, पण दोतोरान जे पद्दतीन सगळे विशय हाताळले आणि गोंयांत रिकॉर्ड करून हायेस्ट वोटींग सकाळी मतदारसंघातल्या झडपीत मेळोवपाक तुमचो सगळ्यांनी म्हाका दिलो. आणि हांव हे केन्नाच हो क्षण जो आसा तो केन्नाच विसरूंक शकतो ना. कित्याक आमच्या घरांत आमी केन्नाच म्हणजे कोणूच निवडून येयलो ना, केन्नाच इलेक्शनाक उबे रावंक नासले, पण पार्टीन दोतोरान सगळ्यांनी म्हाका हें म्हाका पद दिल्लें आसा.